मोगाचो नमस्कार. आजच्या पत्रकार परिषदेक तुमचे सगळ्यांचे पयलू हांव स्वागत करता. म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे मडगांवचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री आदरणीय दिगंबर कामतजी. त्याच प्रमाणे आमचे गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्री कायतानो फर्नांडीस, वायस प्रेसिडेंट गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे श्री जनार्दन, आमच्यो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्यो एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, त्याच बरोबर गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिलच्यो मेंबर सेक्रेटरी, आमचे एक्स चेअरमॅन ऑफ GFDC अँड पद्मश्री श्री ब्रह्मानंद शंकवाळकरजी, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे ह्या फुटबॉल खेळा कडेन जोडिल्ले सगळे खेळाप्रेमी पत्रकार मित्र, तुमकां सगळ्यांक म्हजो परत एकदा मायमोगाचो नमस्कार आणि येवकार. आजची पत्रकार परिशद जी जावन आसा ती म्हळ्यारूच गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल आणि गोवा फुटबॉल असोसिएशन्स हेज्या जोड पालवान घडोवन हाडटात समीट 2024. मुख्य उद्देश ह्या समिटाचो म्हळ्यारूच तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2012 राज्याचो खेळ म्हणून फुटबॉल ह्या खेळाचे घोषीत जाले नंतर आज बरेचशा वेळाचेर आमी पळयतात की फुटबॉलाक बरीचशी एक निराशाजनक किंवा चिंताजनक अशी स्थिती आज उद्भवलेली आसा. पूण ह्याच अनुषंगान ताजेर आमी परत जो 2004-2005 किंवा जी संतोष ट्रॉफी जी आसात ती हल्लीच आमी सुद्दां नेहरू हाजेर आमी चुकिल्ले आसात, हांगा जावपाचें आसा. ताजो मेन ऑब्जेक्टीव जर आसात जाल्यार आमकां बरेचशे प्रॉब्लम्स, बरेचशे डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स आज फेस करचे पडल्यार ते तांकां धरूनच स्टेक होल्डर्स जे आसात तांचे सजेशन्स जे आसात ह्या एकंदरीत समिटांतल्या माध्यमांतल्यान आमी पळयतात. हे जो ओपनिंग डे जातलें तें म्हजेच हस्तुकी जातलें बरोबर 9 वरांचेर 9 तारखेक. आणि त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले एकंदरीत ऑर्गनायझींग कमिटीचे चेअरमॅन आणि विद्यमान मडगांवचे आमदार आदरणीय श्री दिगंबर कामत, आमच्यो खेळ आणि युवा वेवहार खात्याच्यो सचिवा मॅडम श्वेतिका संचन आणि बाकीचे सगळे टॉप ऑफिशियल्स ऑफ माय डिपार्टमेंट. मुख्य जो उद्देश जो आसा तातूंत भितर डिस्कशन स्पॅनिंग एन अवर फॉर ईच सेगमेंट वील फोकस ऑन कोचिंग, प्रोफेशनल क्लब्स, एमेचर क्लब्स, प्लेयर पर्स्पेक्टिव्स, इंटर विलेज फुटबॉल, ग्रासरूट यूथ फुटबॉल अँड अकॅडमिक्स, त्याचबरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर. बिसाइड दिस मार्केटिंग, स्पॉन्सरशीप अँड फॅन एंगेजमेंट ह्या अशा विविध विशयाचेर मुख्य जे पॅनलिस्ट जे आसात ते डिस्कशन्स करतले. तातूंत बरोबर ते पार्टिसिपंट जे आसतले तांचे क्वेश्चन्स आसतले तांचे आन्सर दिवपा खातीर किंवा GFDCक आणि GFAक सजेशन दिले नंतर दुसरे दिसा ह्या 10 तारखेक हे जे परत एकदा ओवरऑल डिस्कशन कितें जालें आणि तातूंतल्यान आमी कितें निर्माण करपाक शकता, तातूंतल्यान आमी कशे तरेचे बरे तरेचो हो फुटबॉल मुखार व्हरपा खातीर कितें काम करपाक शकता हेजो सगळो एक रिपोर्ट GFDCक आणि GFAक दितलो वतलो. आमी ह्या पॅनल्सा भितर एक टॉप नामनेचे अशे प्लेयर्स किंवा ज्यांचो गाडो असो अनुभव आसा अशा बरेचशा आमी जाणकारांक आमी ह्या पॅनलिका भितर आपयलेले आसात. ह्या पॅनला भितर डिस्कशन करपा खातीर समावेश करतले क्लब ओनर्स, टॉप गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, कोचीस, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, international players and grassroots soldiers who have kept these sports alive at a lower rungs. Outstation panelists like Northeast United as a CEO मंदार तांबणे हो सुद्धा ह्या समिटा भितर भाग घेतलो. जॉइंट मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फॅन कोड यानिक कुलेको, फॉर्मर इंडिया कॅप्टन आणि टेक्निकल डायरेक्टर शबीर अली
आणि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ गुजरात टायटन and CEO of FC Goa, Aditya Datta, will bring their unmatched expertise to this discussion. Goan football has been on the decline for some time. Now with the last triumph at the National Football Championship for the Santosh Trophy coming in 2009, Goa did make it to the final last year and in 2017 at home, losing the games narrowly. Goa's representing in the two top tiers of Indian football has also significantly reduced after having 6 teams in the National Football League in 2004 and 2004-2005. Football was declared as Goa state sports in 2012. Concerned by the present gloomy state of the beloved sports in Goa, GFDC and the GFA have joined hands to not just speak of what ails the games, but also find out the solution. आणि हे जे क्लोजिंग सेरेमनी जी जातली ती आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे हस्तुके बरोबर 3 वरांचेर आदरणीय आमचे मडगावचे आमदार म्हजे सकट आणि बाकीचे सगळे ऑफिसरा भितर जातले. ह्या हाजी आमी एक कमिटी एक फॉर्म केल्ली आसात. त्या कमिटी भितर आसात आमचे पेट्रोन म्हणून स्वतः हांव ऑनरेबल मिनिस्टर पोस्ट म्हणून तातूंत भितर आसतले. चेअरमॅन आदरणीय दिगंबर कामत, वायस चेअरमॅन अरविंद कुटकर, डायरेक्टर DSY, वायस चेअरमॅन डॉक्टर गीता S नागवेकर, वायस चेअरमॅन कायतानो फर्नांडीस, वायस चेअरपर्सन पद्मश्री ब्रह्मानंद शंकवाळकर, वायस चेअरपर्सन आवर्तन फुर्तादो, वायस चेअरपर्सन डेरिक पेरेरा, फ्रँकलिन रँकोन ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी आसतले एंड मिस्टर एडलेर डिक्रूज हे ऑर्गनायझिंग आसतले. पयले दिसाचे हे डिस्कशन जे जातलें ते पयलो म्हणल्यारूच टॉपिक जो आसा तो कोचिंग. ह्या कोचिंग तेजेर एक टॉपिक आसा द प्री एंड द पोस्ट लायसन पिरियड. हेजो मॉडरेटर आसतलो सावियो मेदेरा. पॅनलिस्ट आसतले डेरिक पेरेरा, शबीर अली, मारियानो डायस एंड प्रद्युम्न रेड्डी. 10:30 टॉपिक नंबर 2 प्रोफेशनल क्लब्स, चेंजेस इन फुटबॉल लँडस्केप, प्रॉब्लेम फेस्ड, थ्रेट्स एंड एक्सपेक्टेशन. ह्या डिस्कशनाचे मॉडरेटर आसतलो मार्कुस मरगुल्लो. ह्या डिस्कशनाचे पॅनलिस्ट आसतले आदरणीय श्री श्रीनिवास रेम्पो, डॉक्टर सागर सालगांवकर, नाथन वाज आणि विक्रम सालगांवकर. टॉपिक नंबर 3 amateur clubs, changes in the football landscape, problem faced, threats and expectation. As a moderator aslo Alberto Culaco, panelist astale Kalangut Association चे Elirio Lobo, Guardian Angel चे SC John C Fernandez, Goa Vela Sporting Club चे Welvin Menegis, Naviling Sporting and Salset FC चे Schubert Furtado. बरोबर 1:15 वरांचेर चौथे डिस्कशनाक सुरू जातले ते म्हणल्यार प्लेयर पर्स्पेक्टिव्ह. ताजो मॉडरेटर आसतलो लेक्टर मास्कारेनास. पॅनलिस्ट आसतले बेवन डिमेलो, किनन आल्मेडा, डॅन्झिल फ्रँको एंड श्री ब्रह्मानंद शंकवाळकर. 4 वरांचेर टॉपिक नंबर 5 हेजें डिस्कशन जातलें विलेज फुटबॉल टुर्नामेंट्स, देयर रोल इन कीपिंग फुटबॉल पॅशन अलायव्ह एट द ग्रासरूट लेवल, what more can be done in the present scenario. Moderator आसतलो पेट्विन फिजार्डो. तेजे पॅनलिस्ट आसतले राया स्पोर्ट्सिंग क्लबाचे फ्रांसिस्को कार्दोजो, चांदूर क्लबाचे जॉय डिसिल्वा, बेनावलिमचे एंथोनी रॉड्रिगीस, शोलिम मार्नाचे जॉन पेरेरा. टॉपिक नंबर 6 जे आसतले ते ग्रासरूट्स यूथ फुटबॉल एंड अकॅडमीज. हे जे मॉडरेटर आसतले प्रद्युम्न रेड्डी. तेजो पॅनलिस्ट आसतले मिस्टर अरविंद कुटकर, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स, मिस्टर लुईस बॅरेटो, मेलरॉय मोराव, नथॅनियल डिकोस्टा, ब्रुनो कुतिनो आणि फ्रांसिस्को न्यूनिस. टॉपिक नंबर 7 इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेव्हलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड हाव इट कॅन बी बेस्ट युटिलायज्ड फॉर द फुटबॉल. तेजो मॉडरेटर आसतलो जोनाथन डिसोजा. पॅनलिस्ट आसतले रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा डॉक्टर गीता S नागवेकर,
representative of GFA Dr. Caetano Fernandez, representative of ISL Club Ravi Puskar, and former AIFF General Secretary Alberto Cular. Topic number 8 at 5:45 p.m. Marketing, sponsorship and fan engagement. Moderator असतलो राहुल रॉड्रिगीस, पॅनलिस्ट असतले याग्निक कुलायको, मंदार तामणे आणि आदित्य दत्ता. आणि एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑक्टोबर 10, 2024 3 ते 5 वरांचेर प्रेजेंटेशन ऑन फायंडिंग एट द समिट, present and assign responsibility in implementing the suggestion made by the moderators and the organizer. आणि 5 वरांचेर हेचे क्लोजिंग सेरेमनी आसतले. ह्या सगळ्या एकंदरीत जो समिट जो आसा तो कार्यक्रम जो आसा तो तुमच्या मुखार आमी हातान दिल्लोच आसा. तुमच्या सगळ्यांचो सांगात, तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट हो खूब महत्वाचो आसा. आणि तुमची सगळ्यांची सुद्दां बिंग एज अ स्पोर्ट्स एडिटर्स किंवा स्पोर्ट्सान भितर फुटबॉलाक सुद्दां तुमची सजेशन्स दिवपा खातीर सुद्दां तुमी फुडाकार घेवचो अशें म्हजे एक नमळायेची तुमचे कडेन मागणी आसा. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. अत्यंत महत्त्वाच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे खेळा मंत्री बाब गोविंद गावडे, आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर गीता नागवेकर, पद्मश्री ब्रह्मानंद संकवाळकर, आमचो GFAचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडीस, आमचो GFAचो वायस प्रेसिडेंट बाब जोनाथन, फुटबॉल असोसिएशनाचे आनी गोवा फुटबॉल कावन्सिलाचे मेंबर्स आनी म्हजे पत्रकार भावान. एक अत्यंत बरी गजाल खेळाच्या मळार गोंय राज्यांत घडटा ती म्हणजे फुटबॉलाचो स्टँडर्ड कशे पद्दतीन वयर काडचो हाजे खातीर एक चर्चा सत्र आज आमी मिनिस्टरान सांगले त्या भशेन 9 आनी 10 तारखेक मडगांवां BPS क्लबाक आयोजीत केल्ले. मागीर जर गोंयांत जन्माक आयिल्लो प्रत्येक भुरगो ल्हानपणाक तरी फुटबॉल खेळिल्लो आसता. मुखार मागीर तो फॉर एग्जाम्पल म्हज्याच बाबतींत हांव फुटबॉलाचो गोलकिपर आशिल्लो. आख्या स्पोर्ट्स क्लब म्हणून आमचो क्लब आशिल्लो त्या क्लबाक हांव गोलकिपर म्हणून बरो वर्सां काम केलां, खेळ्ळां. आनी मागीर कॉलेजीन बी वतकीर मागीर हांव बॅडमिंटन पिकअप केलें. पूण फुटबॉल कोणाक खबर ना, फुटबॉल कोण खेळूं ना असो एकलोय भुरगो गोंयांत आसपाना. आनी म्हणून फुटबॉल हो गोंयकाराचो खेळ अशें सगळे मानतात. जशें मिनिस्टरान सांगलें की 2012 स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून ताका रिकॉग्नायझेशन मेळ्ळें. आनी तेन्नाच म्हाका दिसता गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील तेन्नाच स्टार्ट जाली फॉर मुखार व्हरपाक फुटबॉलाचें. पण हालीं तेंपाक एक लक्षांत आयलें की फुटबॉलाचो ज्या पद्दतीन आमी मुखार वचपा जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन आमचो तसो प्रोग्रेस जाल्लो दिसना. ताजे भायर वचून पळयत जाल्यार बाकीची थोडी राज्यां जी खंयच नाशिल्लीं एका तेंपार फुटबॉल म्हणजे गोवा, बेंगॉल, केरला इतले पुरते तें सीमीत आसतालें. बाकीची राज्यां आतां खूब मुखार पावल्या, मुखार येत आसात. आनी ताका लागून आमकां एक चिंतेचें अशें वातावरण सगळे कडेन दिसता. आनी एक चर्चा जाली की कसो पद्दतीन फुटबॉल वयर हाडचो. आनी तातूंतल्यान बाब गोविंद गावडे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ताणेंय पुढाकार घेतलो. फुटबॉलाचे सगळे पयलींचे आमचे आल्बर्ट आसा, गेलो बाब कायतान आसा, ब्रह्मानंद आसा, ताणीय पुढाकार घेतलो की तांकां इंट्रस्ट बाय हार्ट तांकां दिसता की खंय तरी गोंयांत परती आपली ग्लोरी परती हें करची म्हणजे मेळोवची. कित्याक एक तेंप आसतालो की इंडियन टिमी भितर कितलेशे गोंयकार आसताले. आमी भुरगेपणांतल्यान खुबशे प्लेयर्सांक लागींच्यान पळयले. आनी म्हणून एक बरी गजाल हातूंत घडटा. सरकारान आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हांणी फूल तेंको ह्या समिटाक दिल्लो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या समिटांतल्यान कितें तरी बरें निश्पन्न जाता. म्हणजे नेक्स्ट डे ताणें सांगले त्या भशेन प्रेजेंटेशन आसतलें रिकमेंडेशनाचेर. आनी मिनिस्टरच पॅटर्न आशिल्ल्या कारणान रिकमेंडेशन्स कशे पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप हाजेर सरकाराचें पूर्णपणे सहकार्य आसतलें. हांव तुमकां इतलेंच मागता की तुमी एक बरी पब्लिसिटी बरी दिवची पत्रकारा कडेन मागता. तातूंतल्यान थोडे प्लेयर्स बी कोण आसा ते इनवायट करताले आनी सगळ्यांनी येवन आपली जी कितें सजेशन्स आसता थंय ती मांडची. तांकां एक सजेशन्स करपाक सगळे तांणी सिलेक्ट करता आसतना बरें केल्या. ओल्ड प्लेयर्स घेतल्या, सगळे नवे प्लेयर्स घेतल्या, थोडे इंटरनॅशनल प्लेयर्स घेतल्या, कोचीस घेतल्या. कोचीस इज अगेन एन इम्पॉर्टंट फॅक्टर. कोचिसाचें ताणें स्पेशल सेशन दवरलां. म्हणजे अशे पद्दतीन एक ऑल रावंड सगळो कवर केल्लो आसा टॉपिक्स ऑन फुटबॉल. आनी म्हाका खात्री आसा तातूंतल्यान फुटबॉलाचे बरे दीस आमकां गोंयांत येतले अशी खात्री आमी बाळगिता. आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं. Good evening to all present here and especially our press and media friends who are present.
Let me begin by acknowledging the presence of Honorable Sports Minister Shri Govind Gowde, Honorable MLA of Margao constituency Shri Digambar Kamath, President of Goa Football Association Dr. Caetano Fernandes, Vice President of GFA Shri Jonathan, Brahmanand Shankwarkar, Padma Shri and Arjuna awardee, and who is also the ex-chairman of Goa Football Development Council. Goa Football Development Council, in collaboration with GFA, is organizing a 2-day summit on Goa football, which will be held on 9th and 10th of October, wherein we'll be having a panel discussion on various different topics, as Honorable Sports Minister has already mentioned. I request all the press and the media to cover this summit extensively, so that it reaches to maximum football fans and promoters in achieving our endeavors to further boost football in the state of Goa. Thank you all. Thank you, madam. Now, President. Press, media, thank you very much for your presence. Our young, dynamic sports minister, thank you, sir. Margao MLA, Digambar sir, Madam Dr. Geeta Nagvekar, Padma Shri, Brahmanand Shankwarkar, and my colleague Jonathan D'Souza. This is a first kind of a initiative that we have taken between Goa Football Association and GFDC. तुम्ही सगळे जाणा आसतले GFDC what they are doing and GFA what they are playing role in football. So इतले वर्सांक जे लास्ट 10 वर्सांक जे दोगांचे गॅप आसले, so we try to make sure that GFDC will develop a grassroots level and we will take further them to another level. So a initiative घेवपाक आमकां honorable मिनिस्टरान बरो आदार दिल्लो आसा. आनी सेम वे जेन्ना आमी दिगंबर सराशी गेले, सर म्हणले तुमी एक कमिटीचे चेअरमॅन जा म्हणून, तेंच्यांनी फूल स्विंग आमकां सपोर्ट केलो आनी म्हणले तुमी करा, कित्याक ही वॉज ऑल्सो फुटबॉलर. जें कितें लॅकिंग आसलेलें तें आमी हेतून डिस्कस करया आनी कितें तेजो फळ कितें येता तो आमी फ्युचराक भुरग्यांक हें करून दिवया म्हणून. सो थँक यू वेरी मच सर. आनी मिडियाक तुमी जितलो आमकां हेजेर कवर करतले तेजेर आमकां बऱ्यांतलो बरो फायदो जातलो म्हणून मागता आनी तुमी आमकां सपोर्ट करचो. थँक यू. त्या दृश्टीचेर आतां पळयता जाल्यार AI स्पोर्टान हे जावपाचें वर्ल्ड स्पोर्टान तर पळयत जाल्यार गोव्याच्या प्रोग्रेसीव फुटबॉला खातीर खंय GFDC कमी पडटा अशें दिसता? GFDC हुंयसर कमी पडना, बट प्रॉब्लेम कितें आसा, तांकां जेन्ना ते भुरगे प्रोड्यूस करता अंडर 8 to 13 तांकां फुडें खेळपाक जे त्रास जाताले. सो आमी तांकां कितें सजेशन केलां, जेन्ना तुमचे भुरगे रेडी जाले, आमचो लोकल क्लब आसा तेंचे वांगडा टायअप करून तांकां फुडें खेळपाक चान्स दिवपाक जाय. आनी स्पेनान जे समीट जाल्ले या नेक्स्ट मंथान USAकूय जावपाचें आसा, अशें आयज पर्यंत इंडियेक केन्ना जावंक ना समीट. सो ते आमी घडोवन हाडपाचो हें केलां. क्वेश्चन टू DC दोन्ही स्टेकहोल्डरांनी हो विशय बरेपणान टीम डिटेल डिस्कस केला आसतलो डिक्लायनाचो. तांचे एनालिसीस कितें मुख्य कारण डिक्लायन जावपाक आनी कशा तरेची मदत तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान जाता? डेफिनेटली आमी म्हणिल्लें आसा की जे क्लब्स, खास करून जे प्रोफेशनल्स जे क्लब्स जे आसात तांच्यो बऱ्योचश्यो समस्या आसात, तांच्यो डिफिकल्टीज आसात. म्हाका एक गोश्ट सगळ्या तुज्या माध्यमांतल्यान म्हाका सांगपाक जाय की म्हाका दिसता गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चराचें कमी कांय ना. कमी जर कितें जर आसा जाल्यार एक मोटिवेशन दिवपाची आमकां गरज आसा, तांकां आधाराची गरज आसा. आनी जो एक टायम 2004 2005 जो फुटबॉल जो आशिल्लो पळय तो परत रिगेन करपा खातीर आमचो सर्वतोपरी प्रयत्न आसतलो. आनी म्हणूनच आज कितें जालें आसा, दुसऱ्या प्रश्नाक हांव जोडून उत्तर दितां. GFDC खंयच कमी ना. प्रॉब्लम कितें जाता, अप टू 14 years सुद्दां जो भुरगो तयार जाता
तो बरेचशे अकॅडमीज ज्यो आसा त्यो अकॅडमी ह्याच भुरग्यांक पिकअप करता. म्हणजे GFDC ल्हान भुरग्यांक जो आकार दिता पळय न्ही तोच मुखार घेवन सगळे जे अकॅडमी जे आसा ते मुखार घेवप किंवा प्रोफेशनल जे क्लब जे आसा ते मुखार घेवन येता. खरें म्हणल्यार जर बरें जर मार्गदर्शन आनी गायडींग जर कोण जर करता जाल्यार GFDC करता हें आमी न्हयकारपाक शकपाक जायना. आनी म्हणूनच आतां नंतर डिबेट जातली. आमचे कडेन थोडेशे क्लबांनी थोडीशी समस्या मांडिल्ली आसा. आमी म्हज्या ज्या वेळाचेर खांद्याचेर ही जबाबदारी येयली पयलो म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर. हांवें इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें ओपन केल्लें आसा. हें लोकां खातीर आसा. एक जमेची बाजू आसा. हांव परत सगळ्या व्ह्युअर्सांक सांगपाक सोदता जे फुटबॉल लवर्स जे आसा ते एन्थुसियास्टीक जे आसा खरें म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून खेळाक रुकावट येवपाक शकना. खेळाक जर रुकावट जर येतली किंवा ताका जर एक नेक्स्ट लेवलाचेर जर पडटा जाल्यार पॅशन जें आज आसपाक जाय तें आज कमी जाल्लें आसा. तें आमकां पॅशन डेवलप करपाक जाय. आनी म्हणूनच ह्या समिटाची आज आमी कंडक्ट केल्लें आसा. तातूंतल्यान कितें निष्पन्न जातलें हेजो रिपोर्ट किंवा फायनल डिबेट डिस्कशन्स किंवा सजेशनांतून येतलें तो आमी एक रिपोर्ट तयार करतले आनी वी वील ट्राय टू एक्झिक्यूट इट. ट्राय टू एक्झिक्यूट म्हणून आमी तो एक्झिक्यूट करपाचो प्रयत्न करतलो. कारण फुटबॉल जो डावनफॉल आज सुरू आसा पळय तो आमकां एका वेगळ्या हायटीचेर पावोवपाक जाय होच ह्या समिटाचो उद्देश जावन आसा. तुमचे कडेन फंडिंगूय मागिल्लें हालीं 5 crores whatever that amount they have asked me funding. डेफिनेटली आमी कितें स्पोर्ट्स डेवलप करपा खातीर नॉट ओन्ली द GFA आमी सगळ्या एसोसिएशनाक आधार करता. पण GFAचो बरेचशे प्रस्ताव आतां आमी परत भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी आज आमी परत सुरू केल्ली आसा. खास करून GFAच्या आदारान आमी लास्ट 2 वर्सां जालीं. ह्या फावटी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इंटरनॅशनल टीम्स आमी ह्या टुर्नामेंटा भितर पार्टिसिपेट करून तेजो लेवल आज वाडयलेलो आसा. होय विशय आसा. म्हणजे एका रातयान काही गोष्टी जावपाक शकना. इट वील टेक सम टायम आनी तेंच आमी मुखार व्हरपा खातीर आजच्या समिटाच्या माध्यमांतल्यान आमचो हो प्रयत्न आसा. ना 7 सेंटर्स अशे क्लोजीस अशें कांय जावना. आतां कितें जालें उलट जाल्यार आमच्या 35 सेंटर्स आमचे आज चालू आसा आनी आमचे कडेन आज मागणी आसा. काही विशय जे आसात पळय न्ही ते विशय तांचे कडेन एकाच जमपाक कारण मेन म्हळ्यार कितें ग्रावंड जाय पडटा. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज आमी परत आमी वी आर ऑलमोस्ट गोईंग टू एंगेज अनदर 35 कोचीस. बरोबर मॅडम? वी आर गोईंग टू एंगेज अनदर 35 कोचीस. आमकां हो फुटबॉल डेवलप करपाक जाय म्हणून परत आमी ही सेंटर्स जी आनीक अदीक सेंटर्स आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जातले बाय विदीन अ मंथ ऑफ दीस एंड प्रेसिडेंट आमी निवडटा. ना इम्प्लिमेंटेशन इमिडिएटली इम्प्लिमेंटेशन घेतलें. कारण आमकां हांव असो एक मनीस आहा जो खेलो इंडिया सारकेले आमचे ल्हान भुरग्यांची मॅची आसा थंय हांव प्रेजेंट आशिल्लो. आय हॅव सीन द मॅचीस. पण कितें आसा न्ही डिफरंट फॅक्टर. एक उदाहरण तुमकां हांव सांगता. गोवा त्या अंडर 14 जी आसा किंवा 17 जी हें आसा तातूंत भितर खूब फुडें आसा. लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स एक निराशा तो एक डेवलप करप की फुटबॉल खेळोच म्हणून जायना. लास्ट मोमेंटाक जो हँडल करप द सिच्युएशन हँडल करप पळय न्ही तें आमकां करपाची गरज आसा. बरो तो मोरल आमकां डेवलप करपाचो आसा. तो बूस्ट आमकां डेवलप करपाचो आसा. कारण एवरी प्रोफेशनल क्लब किंवा एमेचर जे क्लब जे आसात ते आपले बोल्सांचे पयशे मोडटात. पूण तांकां प्रॉपर कावन्सिलींग तांकां मोटिवेशन दिवपाक जाय. ह्या सगळ्या गोश्टांतल्यान आमकां आज ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी फुडें हाडपाची गरज आसा. इम्प्लिमेंटेशन म्हणून आमी समीट आज घडोवन हाडटात. चल फुटबॉल हो जो आज मुखार वचपाक जाय तेजेर आमी फोकस करतात. फुटबॉलूच न्ही हांव परत एकदां बीइंग एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणटा आय हॅड गिवन प्रायोरिटी टू ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स प्रोवायडेड द स्पोर्ट्स एसोसिएशन हॅज टू टेक अ लीड. First of all, I'm congratulating Dr. Gaetano Fernandes, who has been always instrumental and more influencing this sports club किंवा बाकी सगळे करपाक खातीर. कशें आसा एक मनशान फुडाकार ही घेवपाचें आसा. सरकाराचो तेको प्रत्येक पावलाचेर सगळ्या स्पोर्ट्स एसोसिएशनाक आसा. बट फुटबॉल आज खंय तरी एक डावनफॉला कडेन चलिल्लो आसा. तो आमकां मुखार वचपाक जाय. त्या प्रेम आमकां तितून भितर डेवलप करपाक जाय. तेन्नाच आमी काही गोश्टी करपाक शकतले आनी वी वील टेक इट इम्प्लिमेंट ऑल द आयडियाज इनोवेटीव आयडियाज आय वील से इमिडिएटली. गोंयचे जे प्लेयर आसात फुटबॉल
हो एक पालकांची मानसिकता आसा. एक गोष्ट हांव सदांच ज्या वेळाचेर हांव स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीचे डिपार्टमेंट आमी हातान घेतिल्लो आसा, हो पालकांचो प्रश्न आहा. 35 वर्सां जाल्या नंतर तूं खेळ्ळा नंतर तूं कितें करता, हो विशय आसा. म्हाका दिसता खेळ्ळ्या नंतर बऱ्योचश्यो काही गोश्टी करपाक शकता. तूं तातूंतल्यान आपूण कमयतलो हो एक वेगळी बाजू आसा. तातूंत एक वळख सुद्दां आसा पळय न्ही, त्या वळखीचे माध्यमांतल्यान तुका भरपूर एस्पेक्ट्स आसा. प्रत्येक पालकाचो मायंडसेट कितें आहा, म्हजो भुरगो नोकरी करतलो. अरे नोकरी पेक्षा वेवसाय इतले आहा, इतल्यो आयडियाज आसा. दीस पीपल कॅन मेक द फ्युचर इन द स्पोर्टिंग फील्ड. अशे तरेचे एवेन्यूज आज आमी जनरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी म्हणून हांव म्हणटलो की खेळान भितर जो पावल मारता पळय, आनी दॅट इज द ओन्ली एज. आज नॉर्मली जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार 30 वर्सां पयलू कोणाक नोकरी मेळटा आनी प्रत्येकाक कितें जाय, गव्हर्मेंट जॉब्स जाय. हांव कॉर्पोरेट सेक्टरांत काम करून आयिल्लो आशिल्लो. हांव एक सरकारी नोकरी हांवें सोडिल्ली आहा, कारण म्हाजे भितर ते कितें निराशा आसा पळय न्ही, ह्या सगळ्या समितांतल्या माध्यमांतल्यान आमकां उत्तरां तुज्या प्रश्नाची मेळटली. हो जो विशय जो आसा ज्वलंत विशय आसा, म्हाका दिसता त्या गोश्टी कडेन आमी बारकायेन आमी लक्ष दिल्लें आहा. आमी हांगासर आतां ती ग्रावंड आशिल्ली बांदोडकर ग्रावंड, तर हांवें पळयलां मॅच रशिया आनी हंगेरी सारक्या टिमीची मॅच जाताली, तेन्ना प्रोत्साहन बरें मेळटालें. तश्यो इंटरनॅशनल व्हडल्यो मॅची कित्याक पळयात? आतां पयर हाडले मरे आमी हितून भाऊसाहेब बांदोडकर ट्रॉफीक आमी 2 इंटरनॅशनल खेळिल्ले मरे टिमी. तुका खबर ना? हां, भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी खातीर आमी 2 इंटरनॅशनल क्लब हाडून आमच्या बाकीचे 6 टिमी ज्यो आसात तेन्ना आमी खेळिल्ले मरे. आतांच कंट्रीच्यो देशाच्यो कंट्री देश जगभरांतल्यो 2 देशांतल्यो बरे क्लब्स येवन खेळ्ळे मरे. आनी कितें फुडें आनी खेळुया न्ही रे. वाय यू वरीड अबाउट दिस? वी विल प्ले इट. वी विल कॉल मोर इंटरनॅशनल प्लेयर्स. या जस्ट वन्स. या आत्ता उत्तर दिलं मरे. आय जस्ट नाव आय गिवन आन्सर टू युअर क्वेश्चन. इट विल बी chairman will be appointed within these 15 days. No, actually सगळ्योच powers जे आहा पण म्हजे कडेन ना. It is not a responsibility of the sports minister. It is government or chief minister is appointing that body. GFCC आता 12 वर्ष कंप्लीट झाला. त्याचे प्रोग्रेसिव्ह त्यांनी काम करीत आसा, पण लोकल एक गोल चेर त्यांनी लास्ट 12 इयर्स इंटरनॅशनली खेळपा जाय ते एक प्रोड्यूस केलो ना. ना इंटरनॅशनली हांव उलयना. आज म्हाका दिसता ज्यो ISL ज्यो मॅचीज आसा ते FC गोवा, FC बेंगलोर, केरळा ह्या आमगेल्या गोंयचे ह्या GFDCंतल्यान खेळिल्ले जवळ जवळ 7 भुरगे पावले. तूं खंयच्या राज्यान आसा हें म्हाकाच खबर ना. हां, 7 भुरगे आज ह्या ISLाक खेळटात मरे. हां, मोर देन 12. They are all come from the GFDC. They played for the India. मग 2 भुरगे पावले मरे. इवन लेडीज. आम्ही परत एक कोणते करिश्मा शिरोडकर म्हणून ताका आमी जर्मनीक धाडले मरे खेळपा खातीर. स्वित्झर्लंडाक गेल्ले आसा भुरगे आसा. सी ह्यो कांय गोश्टी खबर ना. प्रसिद्धी जायना अशें हांव म्हणपाक शकना. प्रसिद्धी देणारे तुमी आहा न्ही रे. आनी आमी पावलो पावली तुमच्या मुखार मांडिल्ले आहा. ओके, या थँक्यू. So there's the reason we asked these experts from who is doing marketing. They will discuss this. See what happened is, it is lack of approach from our people who go once. First they used to come, they are not coming. See for Bandodkar Trophy also, such a great opportunity to come and watch Argentina team. First time in history. Australia, but people didn't come. So we are trying to publicity free, like it is a process. So in coming days, after this conclusion of our summit, we will try to focus in what is exactly required. Okay. Anything? Okay, thank you so much. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.